best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purur. Book your seat today. Limited seats available. गोंयांत पोरू वर्सा भितर 237 स्टार्टअपांत वाड जाल्या. तातूंतले 145 स्टार्टअपांक उद्देग आनी अंतर्गत वेपार उर्जा विभाग मान्यताय मेळ्ळ्या म्हूण केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या उद्देग उर्जा आनी अंतर्गत वेपार विभागान माहिती दिल्या. स्टार्टअपा सयत उद्देग आनी क्षेत्रांनी लेगीत बरी वाड जाल्या. गोंयांतले 56 उद्देग आनी 197 क्षेत्रांनी ही स्टार्टअप कार्यरत आसात. जुलय मेरेन गोंयांत स्टार्टअपांचो आंकडो 1166 आशिल्लो आनी 497 जाणांक DPIITची मान्यताय मेळ्ळी. आतां एका वर्सा उपरांत हो स्टार्टअप आंकडो 1403 मेरेन पावलो. तातूंत 651 स्टार्टअपांक DPIIT मान्यताय मेळ्ळ्या. 651 DPIIT स्टार्टअपां मदले 270 स्टार्टअप खंय हे बायलांनी सुरू केल्ले. जे स्टार्टअप बरी वाड नोंद करून चड रोजगार निर्मिती करता तांकां DPIIT मान्यताय मेळटा. ते मान्यताय मेळ्ळे उपरांत खुबशे सवलती स्टार्टअप इंडिया येवजणे खाला सरकार ह्या उद्देगांक दिता. सगळ्यांत चड IT क्षेत्रांतल्या 57 स्टार्टअपांक मान्यताय मेळ्ळ्या. अन्न आनी पेय क्षेत्रांतल्या 48, वेवसाय आनी वाणिज्य क्षेत्रांतल्या 32, भलायकी क्षेत्रांतल्या 33 आनी पर्यटन क्षेत्रांतल्या 31 स्टार्टअपांक DPIIT मान्यताय मेळ्ळ्या. सगळ्यांत चड स्टार्टअप गोंयचे राजधानीत पणजे सुरू आसात. पणजे शारांत 228 स्टार्टअप, मडगांवांत 157, मुरगांव शहरांत 81 जाल्यार म्हापशें शहरांत 67 स्टार्टअप आसात. उरिल्ले स्टार्टअप दक्षिण आनी उत्तर गोंयच्या हेर वाठारांनी. स्टार्टअपा विशीं उद्देग मंत्री माविनान अदीक माहिती दिली. बिझनेस फॅसिलिटेशन सेंटर म्हूण केला, वन नॉर्थ गोवा, वन साउथ गोवा, and also for women as well. We have done centers north and south. These centers will help to act as a catalyst for new industry. हांवें तांकां सांगलां ऑफिसान बसून तुमचे चलपाना, लोक येतलो तुमचे कडेन म्हूण रावनाका. Go to the villages, go to the people, go to industries association, identify who can be an entrepreneur. So much so that आता even college भुरग्यां सुद्दां थोडे कडेन आमी वचोन लेक्चर दिता. 3 people have already put up industry as a consequence of our program, startup. One person is doing very well, other people also will follow. That time I told them 3 people are not enough, it should be 300 and later on 3000. So we are now tweaking central government scheme, aligning it with our local government scheme so they'll get more money at their disposal. प्रुडंटा खातीर साहिल नारुलकार.